काल मूस पडलो गे देवबरी सांजीव तुमकां सुमेस्तांक विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल हांणी सादर करच्या युवा मार्गदर्शी कार्यक्रमाक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत. हांव अविनाश डॅनियल डिसोजा देरेबेल. मोगाचो वीक्षकांनो, विश्व कोंकणी ह्या यूट्यूब चॅनलाद्वारे फाटल्या सबार पावतावन आमच्या समाजांत विविध क्षेत्रांनी साधन केल्ल्या युवकांक तुमच्या मुखार हाडन तांचे अभिप्राय, तांचो अनुभव आनी तांणी साधन केल्ल्या त्या वेळार तांची वाट ह्या विशयांत अनुभव वांटून घेवचो एका पुरबाचो अवकाश आमच्या युवा जणांक आमी ह्या कार्यक्रमाद्वारे करून दिवन आसा. तितले मात्र न्ही, हे कार्य वीक्षण करच्या सबार जणांक प्रेरण जावच्या उद्देशाकाल विविध युवा जणांक मुखार आपोवन हाडन हांगासर तांच्या जिणे विशयांत, तांच्या साधना विशयांत तुमच्या मुखार हाडचे प्रयत्न युवा मार्गदर्शी हे कार्य सबार पावतावन करन आसा. आनी आयच्या कार्याक एक युवक आमच्या सांगात आसा. ह्या युवकाचें नांव सांगच्या की पयलें ताणें केल्ल्या साधना विशयांत हांव उल्लेख करूंक खुशी व्हरतां. आयले वार आसा केल्ल्या चार्टर्ड अकाउंटंट CA एग्जामिनेशन ताणें क्लियर केलां आनी ह्या पुरबान एग्जामिनेशन उत्तीर्ण जावन उंचल्या पावंडाक पावल्लो देरेबेलचो रॉडनी राल्फ पिंटो आमच्या सांगात आसा. सो रॉडनी, तुका ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. मोगाचो वीक्षकांनो, एक ल्हानशी झळक रॉडनी विशयांत तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. आपलें हायस्कूल शिकप सान लुईस हायस्कुलांत संपोवन जाल्या उपरांत PUC शिकता आसतना रॉडनीक एक आशा उपजाली, तो ताच्या जिवितांत CA जाय म्हणून. आनी अशें ताचे CA जावच्या हंताक ताचे प्रयत्न आरंभ जाले आनी सान लुईस कॉलेजीर आपली डिग्री शिकता आसतना IPCC एग्जाम इंटग्रेटेड बॅचांत पयलें ताणें IPCC एग्जाम क्लियर जाला म्हणलो ख्याती ताका पावता आसा वय. आनी तितलें मात्र न्ही आसता, बलमाटांत आसच्या CA नितीन जे शेट्टी अँड कंपनी हांगासर तो आर्टिकल शिपपाक जॉयन जाता ताचे डिग्री जाल्या उपरांत. आनी ताच्या उपरांत आयले वार आसा केल्ल्या CA एग्जामांत तो उत्तीर्ण जाला आनी आमच्या समाजाचो युवक म्हणच्याक जाय की आमकां खुशी भोगता आनी विशेष तरान तुका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा रॉडनी, परबी पाठयता. आनी तशेंच आतां प्रस्तुत रॉडनी CA नितीन जे शेट्टी अँड कंपनी तांच्या सांगाता पार्टनर जावन वावर करन आसा. तर मोगाचो वीक्षकांनो, ताच्या साधनाच्या हंतार आज आसा खंडीत जावन संतोष पावता तो. ह्या संदर्भार ताच्या साधना विशयांत आमी जाणा जावया. खंडीत जावन रॉडनीचें साधन आमच्या आयच्या दिसा कोण सकट वीक्षक आसा ते सबार युवा जणांक प्रेरण जाताले म्हणच्यात कितें सुद्दां भावना. रॉडनी, पयल्यान पयलें तुका PUC जाता आसतना तुवें CA जाय म्हणली आशा उपजाली म्हण हांवें इंट्रोडक्शनान सांगलें. आतां एका स्टुडंटाक हायस्कुलान जावं दी वा प्रायमरीन जावं दी, दोनूच प्रोफेशन सडावजन उडास येवचें. एक आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यान एक उडास येवचें पाद्रांव जाय म्हणून आनी एक टिचर जाय म्हणून. आतां तुका PUC येता आसतना तुका CA जाय म्हणलें तर म्हणली आशा उपजाली तर सो CA म्हणलो शब्द तुज्या मोतीन तूं कोणें घालो वा कोण तुका प्रेरण जालें वा CA जाय म्हणून तुका कशी ती आशा उपजाली? पद्र्याब आनी टिचर ताच्या की चड हांव शिकता आसतना एक आहलें म्हणल्यार डॉक्टर आनी इंजिनियराचें एक आहलें. पूण तें जायचें जाल्यार सायन्स घालचें पडटा. म्हाका सायन्स पयलें तावन इल्लें फाटीं म्हळ्यार तितलें गमन वचनातलें. सायन्स मॅथ्स ताका आनी पुरा मॅथ्स आसतलें पूण सायन्स इल्लें फाटीं आहलें. तशें जाल्यार कॉमर्स कान गेलें हांव PUCंत. आनी कॉमर्स कान गेल्या मागीर सडता जावन आसचें दोनूच ऑप्शन, एक CA करीचें नाल्यार MBA करीचें. तशें MBA करूंक तितलें हें लागूना म्हाका ते धडा दिसूना म्हाका. पूण CA करीचें म्हूण म्हाका कॅरियर गायडन्सांत फस्ट कळयलें आमच्या सान लुईस हायस्कुलांत. 10वेंत शिकता आसतना आमकां एक CA आयिल्लो आमच्या हाका इस्कॉलाक. तशें ताचे वरवीं म्हाका कोर्साचें इल्लें हें मेळ्ळें, इल्ली माहिती मेळ्ळी. ताचे उपरांत वय तशें मागीर जालें एक एकाडेमीक गेलो, ते इल्लें कान गेलें इन्फॉर्मेशन कान गेलें. कश्ट आसा म्हूण बगलें पूण ताचे उपरांत जावयेत कोण ना म्हणून म्हाका दिसलें. तशें जाल्यार आतां हांगा आसा तुमच्या मुखार. ओके, न्ही जाय की भोव बरें. आतां तुका CA जावंक एकलो व्यक्तीन दिल्ल्या टॉका वरवीं म्हण जालें. हाका सोडून न्हू दुसरी कोणी तुका CA जावंक प्रेरण म्हूण कोणी आसा गे?
नाही प्रेरण मुस्त जाण आसात म्हळ्यार मुस्त जाणां सीएंक हांवें पळयलां पूण एक मनीस हांवें करीत जाल्यार म्हळ्यार एक मनशाक हांवें सांगचें जाल्यार म्हजो एक धाकटो आसा तो सीए जावन आहलो म्हळ्यार तो बॉम्बेंत ओके मुस्त मलगडो धाकटो म्हाका कझीन फर्स्ट कझीन तशें तो बॉम्बेंत सीए जावन आहलो पूण मागीर आतां तो लंडनाक शिफ्ट जाला तशें तो मल्टिपल क्वॉलिफिकेशन्स आनी मुस्त मुस्त शिकला तशें ताका पळयतना इल्लें खुशी जालें आनी मम्मा घरा सदांय सांगताली ताचे विशयान तशें मुस्त कश्टांनी शिकोवन हें वाडोवन आतां बऱ्या हंताक पावला तशें जाल्ल्यान एक ल्हानशें एक इन्स्पिरेशन येता म्हणयात म्हाका खंडीत जावन तुका प्रेरण कशें आसलें तशेंच तुजी मिनत खंडीत जावन आसली तुज्या मिनती विशयांत उपरांत सडावत सांगती म्हाका विचारूंक आसा पूण ताच्या की पयलें आतां हें तुज्या जिवितांत सीए एग्जामाक प्रिपरेशन्स तुवें एक्चुअल प्रिपरेशन्स म्हणून केदळा तो आरंभ केलें हांव सेकंड PUCंत आसतना आमकां म्हळ्यार आमच्या कोर्सांत कशें म्हळ्यार 3 स्टेज आसात एक फर्स्टली एक एंट्रन्स एग्जाम आसता आतां फावंडेशन म्हणटात पूण हांव PUC बरयतना ताका CPT म्हणटाले कॉमन प्रोफिशियन्सी टेस्ट तशें ते केदाळा दिवचें म्हळ्यार तुजें सेकंड PUC जाल्ले कुडले तुवें ती एंट्रन्स टेस्ट बरोवंक आसा सो ती एंट्रन्स टेस्ट बरयले उपरांत तुवें क्लियर जाल्यार यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज यू गो टू द इंटरमिडिएट स्टेज ते IPCC म्हणटाले हांव आतां इंटर म्हणटात सो ते जाले उपरांत तुवें तुजे 3 वर्सांचे एक आर्टिकलशीप सोंपोवंक आसा आर्टिकलशीप म्हळ्यार यू वर्क अंडर अ CA यू गेट प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स तुवें एक आपणावचें म्हळ्यार एक CA ऑफिस कशें चलता कली पुरा कामां हँडल करीत तूं क्लायंट्स कशें हँडल करचे टॅक्स रिटर्न्स कशें फायल करचे ऑडिट कशें करचें हे वेगवेगळी कामां आमी शिकोवंक आसात बेजिकली इट्स लायक इंटर्नशीप म्हणयात सो 3 वर्सांचे ते जाल्या मागीर फायनल्स एग्जाम बरोवंक वी आर एलिजिबल तशें म्हणजे देखून हांव फर्स्ट स्टार्ट केल्लें केदाळ म्हळ्यार सेकंड PUC शिकता आसतना हांव एक म्हळ्यार एक ल्हानशें कोचिंग हाका गेलो CPT थंय तावन मागीर स्टार्ट जालें ओके जावं दी बरें आतां सडाव सांगतना सडाव जाणांक सांगचें आसा CA म्हळ्यार कश्ट हर एकल्याक जायना एक पोटी प्रयत्न करन सोडलें आसा न्ही जाय की CA एग्जाम कश्ट म्हणून आसा की तुजी अभिप्राय कितें वय आसा म्हळ्यार म्हजी अभिप्राय कितें म्हळ्यार कश्ट आसा पूण म्हळ्यार मिनत घालीचे मिनत घालनासतना ते जायना कश्ट आसा कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी कशें आसा म्हळ्यार मुस्त हुशार आसली समेत क्लियर जावंक इल्ले टायम कान येतात पूण थोडे फावटी एवरेज स्टुडंट्स ते फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर जाता कित्याक म्हळ्यार तांचे एफर्ट्स मुस्त आसतात आनी आमचे फॅकल्टीज आमकां मुस्त फॅकल्टीजांनी आसात गायड करूंक तांणी कशें म्हणचे म्हळ्यार हार्ड वर्काच्या किसड स्मार्ट वर्क करीचे मिनत घालीचे पूण खंयचे कडेन मिनत घालीचे म्हळ्यार तेंत मिनत घालीचे म्हणून सो इल्ले टॅक्निक्स हें कर ना शिकचें पडटा पूण कश्ट आसा तितले सुलभ ना कित्याक म्हळ्यार ते क्वॉलिटी मेंटेन करूंक जाय कळ्ळें CAs कशें एग्जाम क्लियर जावन इंडस्ट्रीक येतात ते क्वॉलिटी मेंटेन करचें पडटा त्या देखून इल्ले एग्जाम कश्ट दवरतात ओके सो कश्ट काडल्यार खंडीत जावन प्रतिफळ मेळटा कश्ट सांगाता कशें मिनत काडटा ताच्या सांगात इल्लेशें स्मार्ट वर्क हे जायचें एक सवाल म्हणजे पर्सनल सवाल म्हणया कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचो प्रभाव इतलो आसा की आमी मोबायलाचो गुलाम जाला म्हण सांगच्यान की तेंचं सूख जावचें ना म्हण सांगयेत आनी असल्या संदर्भार खंयच्याय एका एग्जामाक ते 100% डेडिकेशन दवरन वाचचें सुलभ न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते कळीत आसा आनी अशें आसतना तुवें आतां यंगर जनरेशन येता प्रेझेंट जनरेशन येता ह्या सोशल मिडियाच्या प्रभावांत तशेंच मोबायल आनी इलेक्ट्रॉनीक गॅजेटीच्या प्रभावांत तुका पयस दवरचें तुका कशें तें चॅलेंजींग आसलें की कितें म्हणटा ह्याच्या विशयांत हे क्वेश्चन मस्तपटी विचारतात म्हळ्यार पयलें म्हळ्यार क्लियर जावच्या पयलें तूं कशें शिकताय साहेब म्हळ्यार ते इतले डिस्ट्रॅक्शन आसा तें आसा हें आसा म्हणटा पूण ते समज ते आतांचे जनरेशन येता तशें आयलां ते एवॉयड करूंक जायना कंप्लिटली एवॉयड करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तूं एक मुस्त तेंपाक तूं सोशल मिडियार आसून तूं एकच फावटी हें केल्यार तुका विड्रॉवल सिम्पटम्स येतात म्हळ्यार तुका खंयच्या वरी फोकस करूंक जायना देखून हांवें काले करचें जाल्यार तूं लांब ना म्हाका एक चड म्हळ्यार 20 मिनिट्स हाफ एन आवर सोमागून फोकस करीत तशें हांव अर्द्या घंट्याक शिकचें जालें मोबायल सायडीक दोन अर्द्या घंटे शिकचें जालें एक 2 मिनटां 3 मिनटां पळोवचें मागीर परतून आनी एक अर्दो घंटो शिकचो आनी हांवें कशें शिकचें जालें म्हळ्यार एक टॉपिक्स ब्रेक डावन करचें जालें एक व्हडलो टॉपीक आसता ल्हान ल्हान डिवायड करचें शिकचे पयलीं एक प्लॅन करचें ल्हान ल्हान ब्रेक डावन कर
ते अर्ध्या घंट्यान कळ्ळें मुग्दोवचे बरें हांव शिकचें जालें ओके तशें कंप्लिटली अवॉयड करूंक जावना पूण ते काले म्हणटात रियालिटी तर तशी आसा मन केल्यार खंडीत जावन कितलो एक दर्यो समेत उतरून वसयत तशें म्हणटा न्ही वय सो रॉडनी तुवें सांगतना सांगलें CA हंतार आर्टिकलशीप आसता म्हणून सो तुजें आर्टिकलशीप तुवें खंय केलें तुजें आर्टिकलशीप आतां तुका कितले बेनिफीट जाला कितें म्हणटाय तुवें केलें आर्टिकलशिपा विशयांत वय म्हळ्यार आर्टिकलशिपाचें आतां मेन ऑब्जेक्टीव कालें म्हळ्यार तूं थियरी कालें शिकताय आतां वाचून तसा थियरी मुस्त वाचताय समजी प्रॅक्टिकल समजनी पुरा करताय तूं आतां कोर्स करतना पूण तें तुवें रियल लायफाक कशें एप्लाय करीचें म्हळ्यार तुवें कामाक सर्वल्या मागीर कळचें ओके आतां इंजिनियरी जावं पुरो तो आतां ड्रॉइंग्स तें हें पुरा काले डिझायन्स पुरा शिकता जाल्यार ते इम्प्लिमेंट करूंक तो कामाक गेल्या मागीर आतां सिव्हिल इंजिनियर ते डिझायन्सांनी पुरा करता पूण ते एक्चुअल तो बिल्ड करचे तो फिल्डाक गेल्या मागीरच तशें आमकां आमच्या कोर्सांत आमी थियरी मुस्त शिकता ते आमच्या प्रॅक्टिकल लायफाक कशें एप्लाय करीचें म्हणून आमकां हें जावचे खातीर एक आर्टिकलशीप म्हणलें एक प्रोग्राम तांणी हें केलो सो बेजिकली इट इज अ 3 year इंटर्नशीप तुवें एक चार्टर्ड अकाउंटंटाच्या ऑफिसांत अंडर हिज गायडन्स तुवें एक 3 वर्सांक काम करूंक आसा एज एन इंटर्न आमी आर्टिकल क्लर्क्स म्हणटा ऑर आर्टिकल स्टुडंट्स हांवें कोडयाळांत केल्लें म्हळ्यार म्हाका दुसरे कडेन खंय वचूंक बरें लागून म्हाका कोडयाळांत करया म्हूण दिसलें तशें नितीनजय शेट्टी CA नितीनजय शेट्टी ताच्या अंडर हांवें केल्लें म्हळ्यार ताच्या ऑफिसान केल्लें मुस्त जण CA आहले मुस्त शिकोवंक मेळ्ळें तशें डिफरंट टॉपिक्स डिफरंट सिच्युएशन्स हँडल केले ते ओके जावं दी बरें आतां CA एग्जाम हांवें ओडलो एक पटी सांगलें कश्टा विशयान मागीर उलयता म्हणून कित्याक म्हळ्यार एग्जाम आमकां आतां ते कॉन्फिडन्स लेवल उणें जाता आसा चडाव जावन पळोवंक गेल्यार एक पुटी एग्जाम दिली खंयची गव्हर्मेंट एग्जाम जावं दी एक पुटी दिली मेळनातल्यार ओके आनी एक पुटी बारी बोंगान दिवंक वता तेंय मेळनातल्यार जालें मागीर प्रयत्न करचे आमी रावयता सो तुवें आतां CA एग्जामाक तयाराय करच्या हंतार केदाळय तुका निराश जाल्लें आसा गी वा नाकात नाका म्हूण कशें जाल्लें आसा गी वा थोडे ती एग्जाम आसतना क्लियर जायनासतना डिसअपॉयंट जाल्लें काय आसा गी कितें म्हणटाय वय आसा म्हळ्यार IPCC करता न्ही पुरो एकच अटेम्प्टार म्हणजे जावना 1 by 1 जालें आनी परतून फायनल्स बरयता न्ही एकच तो घडये जावना म्हणजे एक 2-3 पटी हांवें बरयल्यात एग्जाम तशें जाल्ल्यान एक पटी जायना जाल्यार तुका कालें इल्लें निराश भोगता पूण त्या दाळा कालें कळटा की म्हळ्यार तुवें घाल्ले एफर्ट्स पावना म्हणून तुका कळटात सो तें तुवें एक चॅलेंज जावन एक मोटिवेशन जावन कानेजें फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट तुवें खंय रॉंग केलाय तें तुका रेक्टिफाय करना तुवें शिकायचें तशें हांवें कालें केल्लें म्हळ्यार अंडर आमच्या कोर्सांत वी कम अंडर द गव्हर्मेंट म्हळ्यार वी आर सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लिमेंट तशें जाल्यार आमकां RTI घालना RTI रिक्वेस्ट घालना आमचे आन्सर शिटाचे कॉपी आमकां काडयत सो पर आन्सर शीट ₹10 काले दिवंक आसतात सो एग्जामाचे रिजल्ट आयले कुडले म्हणजे केदाळा क्लियर जावना हांवें कालें केलें म्हळ्यार RTI रिक्वेस्ट घाली म्हणजे एग्जामाचे म्हळ्यार रोल नंबरांनी पुरो दिवन म्हणजे आन्सर कॉपी जायली एक 20 दिसांनी आयलो सो तें वाचून हांवें खंय कालें रॉंग केलां म्हणून म्हाकाच सेल्फ इवॅल्युएशन एक केलें हांवें सेल्फ इवॅल्युएशन केल्या वरवीं खंय कालें एक मिसिंग आउट आसा म्हणून कळटा तशें ताचे उपरांत त्या एरियासार इल्लें चड कॉन्सन्ट्रेट करना मागीर सबसिक्वेंट अटेम्प्टांत जालें म्हणजे क्लियर जालें ओके जावं दी देखूनच तुका हांगासर आमी पळोवंक मेळटा आमकां आज वरती खुशी आतां CA जावंक काले मिनिमम क्वॉलिफिकेशन म्हणून कांय आसा की खंयच्याय आतां एक मिनिमम डिग्री जाय जे म्हूण तशें कांय आसा आतां CA जावंक वा CA एग्जाम बरोवंक मिनिमम क्वॉलिफिकेशन कितें वय म्हळ्यार हांवें सांगलें बरी आतां CPT नाल्यार फावंडेशन एग्जाम आसा एंट्रन्स टेस्ट सो वन्स यू फिनीश युअर PUC जालें म्हळ्यार मिनिमम तुजें PUC जायचें सो PUC जाल्ल्यानंतर तुका यू कॅन रायट दॅट एंट्रन्स टेस्ट तें फावंडेशन एग्जाम बरोवन तुका CA कोर्साक एंटर जावं येता ना जाल्यार ऑल्टरनेटीव एक आसा ऑप्शन तें कशें म्हळ्यार तुवें डिग्री जायचें तुजे बॅचलर्स अंडर ग्रॅज्युएट डिग्री जाल्ले कुडले तूं डायरेक्ट इंटर बरय तुका परतून एंट्रन्स टेस्ट बरयचें म्हणून ओके ओके म्हळ्यार तूं आतां हें केलें जाल्यार फावंडेशन करी जाल्यार तुका PUC जाल्यार पावता तुका डायरेक्ट एंट्री एक आसा
ते तुझी डिग्री जाल्या मागीर ओके तुका तुझे हें काले IPCC म्हळ्यार इंटर एग्जाम बरोवन तुका हें सो डायरेक्ट आर्टिकलशिपाक वसी वय तुवें इंटर एक ग्रुप क्लियर जायचे ते क्लियर जाले तुका मागीर आर्टिकलशिपाक वचयत ओके सो आता ह्या एग्जामाच्या प्रिपरेशना विशयां दिल्ले उलोवचें तर सो कितें पुरा सब्जेक्ट्स आसात कशें पेपरां म्हूण आसात गी वा सब्जेक्ट म्हणून दुसरे सब्जेक्ट्स आसात गी वय ते कोर्स कशे डिझायन केला म्हळ्यार थियरी म्हळ्यार आतां लॉ ऑडिट अले पुरा सब्जेक्ट्स इल्ले थियरी सो यू हॅव टू रीड अ लॉट मागीर इल्ले फायनान्शियल मॅनेजमेंट अकाउंट्स अले हे आसात सब्जेक्ट टॅक्सेशन ते इल्ले चड सॉल्व करूंक तुका म्हळ्यार फिगर्स नंबर्स चड असतात तातूंत ओके सो अले तांणी एक बॅलन्स्ड हे सिलेबस केला तुवें थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स आसात प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स असतात तो तुवें दोन्ही शिकचे पडटा इन एवरी एग्जाम एक दोन एग्जाम थियरी आल्यार दोन सब्जेक्ट प्रॅक्टिकल असतात ह्या रितीन तांणी हें केलां तो तशें म्हणचे जाल्यार दुसरे टायपाचे लॉ आसात एक कॉर्पोरेट लॉ आसा म्हळ्यार कंपनी लॉ टॅक्सेशन लॉ आसात टॅक्सेशन लॉ इन्कम टॅक्साचे आसा GSTचे आसा कस्टम्साचे आसा मागीर ऑडिटींग आसा अकाउंट्स आसा तर अले आमच्या प्रोफेशनाक कले रेलेवंट आसात पुरो सब्जेक्ट तांणी इन्क्लूड केल्यात ओके आतां सडाव जन CA करच्या कडेन थोड्यान विचारचें आयकलां खंयच्या कॉलेजींत CA करताय म्हणून क्वेश्चन सारकें न्ही म्हूण म्हाका कळीत आसा पूण तरी लोकांच्या क्लारिफिकेशनाक तांकां माहिती दिवच्या खातीर कॉलेजींत CA म्हणलो कोर्स आसा गी वा करस्पॉन्डन्स कोर्स गी होय म्हळ्यार तूं रजिस्टर जाता ना यू रजिस्टर विथ द ICAI म्हळ्यार इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ओके सो इट इज वन मदर बॉडी सेटअप बाय अ पार्लिमेंट हांवें सांगले सो ऑल ऑफ अस आर स्टुडंट्स अंडर दॅट तूं रजिस्टर जाल्ले कुठले तुका तुज्या कोर्साक तूं रजिस्टर जाताय आनी तुका बूक घरा धाडून दितात ते हो एग्जाम तुवें कशेंय बरोवंक आसल्यार पुरो ऑनलायन येता रजिस्टर करूंक आनी ते करस्पॉन्डन्स कोर्स पूण कशें म्हणचें म्हळ्यार आतां प्रायवेट अकॅडमीज आसात विच आर नॉट म्हळ्यार इट इज नॉट रन बाय द गव्हर्मेंट ऑर बाय द इन्स्टिट्यूट कोण CA शिकोवन क्लियर जाल्ले आसात तांणी तांचे अकॅडमी घाला तुका गायडन्स दिवचे खातीर तुका तांचे कडच्यान वचयत सो दे विल टीच यू द सब्जेक्ट बट दे विल नॉट गिव यू द डिग्री इफ यू पास डिग्री म्हणजे आमच्या ICAI येता नंतर पूण तुका गाईड करूंक कोचिंग सेंटर्स आसात कॉलेजींत आतां स्टार्ट केला मुस्त कॉलेजींत आतां CA म्हळ्यार BCom करता करताना तुका CA चे कोचिंग दिवचे आनी पुरो ते आसा म्हळ्यार इंटग्रेटेड म्हणलें इंटग्रेटेड स्टायलार तुका ग्रॅज्युएशन कोर्स आसा आनी आसात पूण एग्जाम आसची एकच CA एग्जाम विथ द इन्स्टिट्यूट ओके ओके आनी तुजी फर्स्ट टायम CA एग्जाम तो फर्स्ट दिताना कशी आसली एग्जाम जाल्या उपरांत कितें भोगलें तुवें म्हणजे म्हळ्यार फावंडेशन एग्जाम की आतां फायनल बरयली CA ची फर्स्ट एग्जाम फावंडेशनाक हांव तितले शिकून म्हळ्यार ते कशें आसली म्हाका तितले चड उडास येना म्हाका ओके पूण तितले शिकोवन वतलो पूण काले गेल्ले म्हळ्यार म्हाका ते PUCंत कले आसले सब्जेक्ट ओके ते इल्ले कॉमन सब्जेक्ट आसल्यार म्हाका इल्ले सुलभ जाल्ले फर्स्ट ओके आनी ते टिकिंग हे आसले ते दाडा टिकिंग केल्यार रॉंग बरयल्यार नेगेटीव मार्क चिंतून टिक घाले आनी तशें हांव क्लियर जाल्लो पूण ती तितली कश्ट म्हूण भोगोन वतली म्हाका म्हळ्यार फावंडेशन एग्जाम ताचे उपरांतले इल्ले म्हळ्यार IPCC बरयतना इल्ले कश्ट जाल्ले फर्स्टाक कित्याक म्हळ्यार शिकोवंक म्हाका गोत्तू ना कशें हांव BCom बरयता म्हूण चिंतिल्लें ओके पूण BCom बरें शिकचें न्ही हाका शिकोवंक हाची रीत आसा तशें फायनलां ती फायनल हांवें इंटरा बरें म्हूण चिंतलें पूण फायनल आनी इल्ले एडवान्स्ड आसा ओके तुका इल्ले रियल लायफ सिनारियोज दितात तुवें सॉल्व करूंक आनी आसा तले क्वेश्चन विचारतात तशें फर्स्ट अटेम्प्टार इल्ले काले एक हंप म्हळ्यार रोडार हंप आयिल्ले बरें इल्ले हे जालें म्हाका मदें मागीर ताचे उपरांत इल्ले तशें हांव म्हळें हांव म्हजें आन्सर शीट हाडन हांवें पळयलें खंय रॉंग केला म्हूण कळ्ळें ताचे उपरांत इल्ले म्हाका हें जालें सो फायनल एग्जामाचे पॅटर्न कशें आसलें टिकिंगी ना 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 डिस्क्रिप्टीव आनी सॉल्विंग सम्स ते टिकिंग खाली फर्स्ट आमकां एंट्रन्स एग्जामा मात्र आसले ओके जावन दी आतां खंयचे गव्हर्मेंट एग्जाम आनी पळय युजली आसतना एक प्रायाची गट म्हणून आसा आनी आमचे UPSC जावंक पुरो एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स म्हणून आसा एक 8 अटेम्प्ट जाल्या उपरांत मागीर करूंक ना म्हणून CA एग्जामिनेशन तशें खंयची प्रायाची गट वा कितले फावटी प्रयत्न करयेत हाका कांय बंदड कांय आसा गी
ना हांगा तशें कांय ना म्हळ्यार कितलेय फावटी बरो येता वर्सान 2 फावटी आसता एग्जाम ओके एक मेयांत एक आसता एक डिसेंबरांत आसता कितलेय फावटी बरो येता पूण एका मनशाक एक लेवलाक रीच जाताना तो मागीर रावयता जायना जाल्यार म्हळ्यार पर्सनली हे म्हणचें एज अ चॉयस पूण तुका एज लिमीट कांय ना कित्याक मुस्त जाणांक आमी पळयलां एक एट द एज ऑफ 50 ऑर एट द एज ऑफ 60 सीए जावचें पळयलां ओके सो एज गॅप म्हणलें ना आनी नंबर ऑफ लिमिट्साक तुका येना 3 वर्सां उपरांत तुवें रिन्यू करूंक आसता तुजें रेजिस्ट्रेशन तितल्यांत ओके पूण दुसरें कांय तुका लिमीट म्हणल्यार तुका कोणी रावयनात सीए करतना सो जर प्राची गड ना जाल्यार वरवीं कोणाक एखाद्या वेळा जाय जे म्हण एक ते दृढ निश्चय वाचल्यार खंडी जावन तांच्या प्रयत्नाद्वारे तांचे सी एग्जाम क्लियर जायत आनी रिसंटली न्यूजार आनी वाचले बरी रिटायरमेंट जाल्या मागीर थोड्यांनी हांगा म्हळ्यार तांणी ल्हान आसतना सीए जायचे म्हणून आशा आसली पूण ड्यू टू फायनान्शियल कमिटमेंट्स दे कुडंट बिकम कुडंट जॉइन दीस कोर्स देखून तांणी काले केले रिटायरमेंट जाल्या उपरांत मुस्त जाणांनी सीए केल्लें आसा ओके तशें सो खंयची प्रायाची गड ना एक 50-60 इयर्स जाता न्ही एग्जाम बरें येत ओके आतां सीए म्हणटना चार्टर्ड अकाउंटंट आनी समथींग रिलेटेड टू कॉमर्स बॅकग्राउंड म्हणयत एखाद्या वेळा एक कॅन्डिडेटाक मे बी सायन्स काण घेवन खंय मदें ताच्या शिकपा जाल्यार ताका सायन्स ताजें कप ऑफ टी न्हय म्हण बघताना सायन्स न्हय हांवें खंयचें दुसरें जायचें वा कॉमर्स बॅकग्राउंड नातल्ल्याक सीए जावंक अवकाश आसा गी वा तांणी सीए जावनचो अवकाश सोदून काण गेल्यार तांकां कश्ट भोगतीत कितें म्हणटाय कश्ट भोगतीत कित्याक म्हळ्यार तांचे बेजिक्स तांकां आतां पीयूसींत तूं सायन्स कान गेलो जाल्यार तुका सीए करूंक येवंक जायना म्हण ना आनी सब्जेक्ट्स इल्ले वेगळे आसात तितल्यांत आनी तूं पीयूसीन तूं सायन्स करतना तुका इल्ले दुसरे सब्जेक्ट्स आसतात ते कॉमर्साचे इल्ले बेजिक्स तुका आसना पूण कशेंय एनीवे इफ यू आर स्टार्टींग फ्रॉम स्क्रॅच एनी वन कॅन डू इट म्हळ्यार तूं सायन्स कर ना तुका कॉमर्स खंयचे सीए करूंक येवयत तशें म्हजो एकलो फ्रेंड आसा तो डॉक्टर जायजे म्हणून बैसरलो ताणें PCMB कान गेल्ले पियूंत सो PCMB जालें ताचें PUC जाले उपरांत ताणें कोर्स चेंज करना तोय आतां मंगळुरांत सीए प्रॅक्टीस करना आसा तशें देखून तुका हें जावयेत तुका सायन्स आतां तुका सीए करूंक जाता ओके तशें कांय ना ओके आतां सीए क्लियर जाल्ल्यांक आसचे विविध ऑपॉर्च्युनिटी खंयच्या फिल्डांत कसले अवकाश सीए क्लियर जाल्ल्यांक मेळटात हे म्हाका मुस्तानांनी विचारलां आनी हांवें काले म्हणचें म्हळ्यार पयशे खंय आसात पयशांचे लॅक खंय दवरूंक आसा ते सीए जायजेत ते सीए आसतात आतां प्रायवेट इतल्यो कंपनीज आसात इंडियन जावन दी ऑल ओवर द वर्ल्ड जावन मुस्त पयशे येतात दे मेक सेल्स ते सर्वीस दितात मुस्त टर्न ओवर जाता ते लेक दवरूंक तांकां एक सीए जायचे पडटा नाजाल्यार गव्हर्मेंटान जाल्यार टॅक्स कलेक्शन आसा नाल्यार पॉलिसी मेकिंग आसा सो इन ऑल दीज फिल्ड्स सीएज आर इनवॉल्ड कित्याक म्हळ्यार द कायंड ऑफ सिलेबस दॅट वी हॅव ते एक ऑल इन्क्लुजीव इन द फिल्ड ऑफ कॉमर्स तशें जाल्ल्यान खंयच्याय हातूं सीएंक एक हें ना म्हणना रिस्ट्रिक्शन म्हणलें ना सो गव्हर्मेंट जावन दी प्रायवेट जावन दी फॉर प्रॉफीट जावन दी नॉट फॉर प्रॉफीट जावन दी खंयच्याय फिल्डांत सीएंक if there is money involved a CA will have a scope for working there तशें म्हणचें सो हर एका बिझनेसांत पयशे नासतना बिझनेस जायना तशें म्हणटना सीएक डिमांड इल्लो न्ही भरपूर मापान डिमांड आसा वय हे हांव काल म्हणचें म्हळ्यार पोर एक लास्ट वीक आमचे मंगळुरांत एक सीएंचे सेशन जालें तातूंत आमचो सेंट्रल कावन्सील मेंबर एक सीए आयिल्लो सो ही इज अ सेंट्रल कावन्सील मेंबर ऑफ दी ICI ताणें काले म्हणल्यार आतां रिसंटली कन्क्लुडेड एग्जाम्सांत उत्तीर्ण जाल्ल्या स्टुडंट्सां पैकी 9,000 have registered for campus selection program 9,000 students have registered but 11,000 वेकन्सीज आसात म्हणचे देखून ताणें आनी की म्हणजे म्हळ्यार आमकां गरज आसा डिमांड मस्त आसा डिमांड आसा देखून ते तशें म्हणून आसात जावं दी आतां तुज्या साधना फाटल्यान तुज्या आवय बापायचो तुज्या कुटुंबदारांचो पात्र खंडीत जावन व्हडलो आसा तांच्या विशयान तूं कितें म्हणटाय होय मम्मी डॅडी सो आसात आनी म्हजो धाकटो भाव एक आसा ओके ताचे मस्त हें आसा काले सपोर्ट आसा एस्पेशली माय मदर म्हळ्यार 5:30 शिकूंक उठल्यार ती 5 वरांक उठोवन जाता 5 वरांक उठोवन जावन च्या करनेक 2 जाता नाल्यार 2 वरां म्हणसर बसल्यार थोडे फावटी ती न्हिदना म्हळ्यार लायट ऑन आहल्यार कुडांत ती तिसल्या कुडांत आहल्यार
एक थोडे पटी तिने 1 वरां 2 वरां सर बसले आसा कित्याक म्हळ्यार तिका न्हीद येना हांव शिकताना ओके म्हळ्यार लायट ऑन आसा म्हण तशें न्ही पूण तिका एक खंत म्हळ्यार पूत शिकोवन शिकून आसा न्हिदोना तशें आनी थोडे फाटी मूड मस्त पाड आसता म्हजो कित्याक एग्जाम टायमार आनी मोती इल्लें भर आसता न्ही ते ती उलोवंकूच उलयना म्हणजे म्हळ्यार उलयल्यार हांव इल्लें थोडे फाटी हें जाता ते थोडे म्हज्या इतल्याक सोडटा नाल्यार ते मस्त अर्थ करून कान येताली घरा सो कले सिच्युएशन आसल्यार एक बरें एडजस्ट करून गेल्या क्लियर जावचें ओके जाऊन दे हर एका व्यक्तीच्या साधना फाटल्यान एक स्त्री आसा म्हण खंडीत जावन सांगतात चडाव जावन आनी तुज्या फाटल्यान तुका एक स्ट्रॉंग पिलर जावन तुजी मम्मी आसा खंडीत जावन ह्या कार्यक्रमा मुखांतर तिका हांव शाबासकी पाठयता कितलें तुवें साधन केलें फादर टू म्हळ्यार मॉम एंड डॅड तुज्या आवय बापायक दोगांयक हांव ह्या कार्यक्रमाद्वारे हांव शाबासकी पाठयता आनी तुजे रिजल्टा वयर येताना डिसेंबरांत एग्जाम जाली हांव चिंता भविष्या फेब्रुवारींत तुजे रिजल्ट्स आयले म्हण चिंता त्या रिजल्टाची घडी कशी आसली कशें वेट करन आसलात खंय आसलोय तूं कशें जालें कितें म्हणटाय हांव म्हणजे सच सांगचें म्हळ्यार हांव त्या दीस काम आसलें म्हाका म्हळ्यार ऑफिसांत आसलो पूण म्हाका पळोवंक नाका ऑफिसांत पळोवंक नाका कित्याक म्हळ्यार क्लियर जायना जाल्यार एक पुराय सांगिचें पडटा आनी एक हें आसता हांव त्या दिसा घर व्हंकलांत आसलो म्हळ्यार आमचो ऑफिसांत आनी एक पार्टनर आसा तेजे घर व्हंकल आसलें तशें जेवतना म्हाका म्हज्या फ्रेंडाचे कॉल येयले कित्याक म्हळ्यार ताचे कडेन हांव म्हळ्यार हॉल तिकेट डावनलोड करून ताका धाडचें म्हळ्यार म्हजे कडेन मिस जाल्यार एक मेलांत एक आसता न्ही म्हणून सो ताणें थंय हांव डावनलोड कर हे म्हजे रिजल्ट पुरो पळोवन म्हाका कॉल केलें म्हाका कळलें म्हणजे गेलां म्हणून चिंतलें हांवें पूण व्हडना हांव जेवन उरता एका हातान जेवन उरता आनी एका हातान फोन काडले आनी ताणें कॉंग्रेट्स सीए रॉडनी म्हणलो तो त्या मागीर म्हाका जेवंकूच जावना म्हळ्यार एक काल एक शॉक न्ही एक खुशी म्हळ्यार त्या रितीन एक तशें एका फंक्शनांत आसलो म्हळ्यार म्हजे वाटतं म्हणजे फ्रेंड्स आसले ते तशें मस्त खुशी भोगली सो निजायक एक वर्तें साधन आज सीए रॉडनी राल्फ पिंटो म्हूण आमी उल्लेख करता आतां रिजल्ट जावन लागीं लागीं 1.5 म्हयनो जालो सो रिजल्ट जाल्या उपरांत जाय तितले कडेन तुका वचून उलोवंक अवकाश मेळ्ळा जाय तितले जाणां हांव तुका शाबासकी विचारल्या ह्या संदर्भार कितें म्हणटाय तूं ना एक म्हळ्यार ग्रॅटिट्यूड म्हणल्यार आसा म्हळ्यार मुस्त जाणांनी म्हाका एक म्हळ्यार हेल्प केलां पयलेंत हांव शिकोवंक जाय म्हळ्यार फ्रेंड्सांनी आतां ह्या फिल्डांत आसले फ्रेंड्स उणे म्हाका आसात एक दोग पूण तांकां सोडल्यार मुस्त उणे आनी केदाळे गमतूच करचेलें घरा कडेन पुरो तशें मुस्त अंडरस्टँड केलां म्हळ्यार म्हाका दोशिनातले ते एग्जामांनी पुरो आसतना घरा कडेन येवंकूच येनातले पूण एग्जाम जाल्ले दिसा म्हज्या घरा आसतले पुराय एग्जाम जावन हांव घरा येयचे जाल्यार घरा आसतले पुराय तशें फ्रेंड्सांनी हें केलां आनी ऑफिसांत मस्त सपोर्ट केला म्हळ्यार म्हणजे हांवें आर्टिकलशीप केल्ले ऑफिसांत 4-5 जाणां सीए आसात पुराय मस्त पाठिंबो दिला आनी उरले स्टाफ म्हणजे कलिग्स आनी कुटुंबातावनी मस्त हें मेळ्ळां तशें मुस्तान हें केलें म्हाका एक ग्रॅटिट्यूड मस्त आसा म्हळ्यार एक भोगता ग्रॅटिट्यूड भोगता खंडीत जावन साधन जाताना साधन करता आसतना त्या साधना फाटल्यान आमी काडिल्ल्या मेटा तवळ कितलीं जाणां आयल्यां तांचो आमी खंडीत उडास दवरूं जाय आनी तुवें अजून दवरलां न्ही की भोव बरें आनी आतां मुखार आतां साबार जाणांक युवा पिळगेक सीए जायचे म्हणली एक आशा आसता सो तांकां कितें तूं इशारो दिवंक आशा येताय न्ही म्हळ्यार बेश्टोवंक मुस्त जण येतात म्हळ्यार मुस्त कश्ट न्ही जायना न्ही तशें अशें पुरो म्हणूंक येतात तुमच्या हाचे वयर तुमकां एक इल्ले पातेणी आसा जाल्यार तुमकां जावेत म्हणून जाल्यार तुमी मुखार वचचें उरल्यांचे पुरो आयकोवचें न्ही म्हळ्यार कोणी काले सांगून येता एक खाण इल्ले उणें दिचे तांकां म्हळ्यार तुज्या कामांत मग्न जावन तुवें तुजे एफर्ट्स घाले जाल्यार तुका करूंक जाता तशें जाल्यार उरल्यांचे आयकोवन करनासतना म्हळ्यार मॅट मुखार दवरनासतना रावचें न्ही तुका करूंक जायत म्हणून तुका एक मन आसा जाल्यार यू हॅव टू एंटर दीस कोर्स एंड यू हॅव टू स्टडी म्हणजे सो एग्जामाच्या प्रिपरेशनाक तांकां काले तुवें एक टिप्स दिवचे जाल्यार काले म्हणटाय टिप्स म्हळ्यार इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पूण तूं म्हजे बरी जाल्यार तुका सड्ड फोकस करूंक जायना म्हण जाल्यार ओके म्हळ्यार फॉर लॉंग पिरियड म्हळ्यार थोड्यांक कितलेय वाचून अशें येता तांकां बोर जायना म्हाका वाशी येता पूण आय हॅव टू टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स
देखून फर्स्ट ऑफ ऑल तुवें तुजें ते इव्हॅल्युएशन करीत तूं कसले टायपाचे स्टडी करताय आनी थोड्यांक सकाळीं वचयत तांकां संजेर बसूंक जायना ओके थोड्यांक सकाळीं 8 वरां पयलीं उठोवंकूच जायना पूण राती 2 वरां सरी बसतात देखून तूं कशें कम्फर्टेबल आसाय आनी तुका कितले हें करीत म्हणून तुवें तुजें एक इव्हॅल्युएशन कर न्हू अंडरस्टँड युअर सेल्फ मागीर तुका सुलभ जाता शिकोवंक ओके सो तुका पयल्यातून एक प्लान आहले CA जाय म्हणून आतां CA जालो CA एग्जाम क्लियर जालें आतां मुखार फ्युचर प्लान कितें ना हांवें सांगलें बरी आतां आनी कोडयाळ्यांतूच नितीन शेट्टी आनी थंय हांव प्रॅक्टीस म्हणजे कंटिन्यू करता ओके थंयच कंटिन्यू करताय म्हणून ओके जावन दी आतां आनी एक कार्यक्रम अखेर करचा की पयलीं एक सवाल हांव आशेता कित्याक म्हळ्यार आमच्या सडावत लोकांक भायर वेची संवय आसा म्हळ्यार परगांवा वचून वावर करची म्हणून आतां CA जाल्ल्यांक एक CA क्लियर जालें म्हण चिंतया आतां एग्जाम जावची आमच्या इंडियान जावची पूण तुमचे सिलेबस इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे सिलेबसा वयर जावची सो तांकां भायल्या गांवार ऑपॉर्च्युनिटी कशें आसा म्हळ्यार ICAI has a tie-up with many institutes of other country. म्हळ्यार Institute of Chartered Accounts of Australia, तांचे वांटो आसा, of Canada, तांचे वांटो tie-up आसा. So in many countries, CA degree of India is accepted. So there are openings for म्हळ्यार हांगा कोणी CA केला तांकां ओपनिंग्स आसात. पूण थोड्या कंट्री आतां तूं USA सांगचें जाल्यार नॉट ऑल कंपनीज वील एक्सेप्ट CA डिग्री दे वील आस्क फॉर अ CPA डिग्री ऑर CMA म्हळ्यार सम सिमिलर डिग्री पूण तुवें CA जालें जाल्यार तुका थंय वचून सेटल जावंक जाय जाल्यार थंयची डिग्री तुका आपणावंक तितली कश्ट म्हूण बगना कित्याक म्हळ्यार आमचे क्वॉलिटी आमी हांगा काल शिकता ते क्वॉलिटी इज ऑफ अ व्हेरी गुड स्टँडर्ड अँड इट इज कॉन्स्टंटली बीइंग इम्प्रूव्ड आतां 2 दिसा पयलें वाचलें आतां परतून फ्युचरांत आनी एक रिवॅम्प करूंक बैसरल्यान म्हणून कित्याक म्हळ्यार आतां मस्त टॅक्नॉलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स पळोवचे पडटा इन फायनान्स सो ते इन्क्लूड करूंक आतां पळोवंक आसात आमच्या सिलेबसांत तशें जाल्ल्यान तूं खंय गेलोय जाल्यार तुवें CA केलाय जाल्यार तुका एक डिसएडवांटेज म्हणलें ना आयदर इट इज एक्सेप्टेड एज इट इज म्हळ्यार तुवें तुजी डिग्री एक्सेप्ट जाता इन दॅट कंट्री or if you have to obtain एक additional degree कालेजे म्हळ्यार करीचे जाल्यार तुका सुलभ जाता तुका कांय कश्ट म्हूण बगनात तशें जाल्यार ग्लोबली तुका एक रेकग्निशन आसात ओके सो जाय की भोव बरें आयच्या ह्या कार्यक्रमाक येवन जाता तितले विशय तुज्या जिवितांत तुज्या साधना फाटल्यान आसले साबार विशय आमकां सांगून युवा जाणांक तुवें प्रेरण दिलाय खंडीत जावन तुवें हें घेतलें आज तुवें जोडिल्लें हें साधन मुखल्या दिसांनी साबार युवा जाणांक प्रेरण जातालें ह्या संदर्भात अखेरीक आमच्या विक्षकांक कितें म्हणूंक आशेताय म्हणूंक कांय ना म्हळ्यार म्हाका पाठिंबो दिल्ल्या सर्वांक एक थँक्यू म्हणाजे फर्स्ट देव बरें करूं म्हणाजे आनी आमच्या विश्व कोंकणी केंद्र म्हाका हांगा आपयला ह्या शोवाक देखून आय फील रियली हॅपी एक थँक्यू म्हणचें पुराय की आनी एक काल म्हळ्यार इल्ले कश्ट काडले उपरांत तुमी मिनत घाल्या उपरांत तुमकां इल्ले काल एक सॅटिस्फॅक्शन भोगता आनी ते निजायकी सत ते तुमी कश्ट काडले उपरांत तुमकां कळचे तशें जाल्ल्यान एक पुराय एक थँक्यू म्हणचें आज एक म्हाका हेल्प केल्ल्याक आनी म्हणजे एक सपोर्ट जावन एक रावल्ल्यांक पुराय एक थँक्यू म्हणाचें म्हणून एक भोगता हांगा ओके सो आयच्या ह्या कार्याक विश्व कोंकणी केंद्र हांच्या युट्यूब चॅनलान सादर करच्या युवा मार्गदर्शी कार्याक सो CA रॉडनी राल्फ पिंटो हांगासर आयलाय तुजो अमूल्य वेळ आमच्या सांगाता करशिल्ल्याक तुका ह्या कार्यातर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू मोगेचो वीक्षकांनो हे जावन आसलें आयचें युवा मार्गदर्शी कार्यक्रम विश्व कोंकणी युट्यूब चॅनलार तुमी पळोवन आसात खंडीत जावन असलें साधन आमच्या समाजेंत मुखल्या दिसांनी साबार जाणांनी करूंक जाय आनी साबार जाणांनी हांगासर येवन तांच्या साधनाचे पैना विशयांत उल्लेख करूंक जाय आनी तांच्या साधना वरवीं मुखल्या पिळगेक आमच्या युवा जाणांक प्रेरण मेळटा तर खंडीत जावन आमच्या कार्याचो उद्देश सफळ जातलो वय आनी अशें म्हणून आयचें कार्य हांगासर सोंपयता हें कार्य विक्षण केल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणून हांव प्रणाम पटयतां हांव अविनाश डॅनियल डिसोजा देरेबैल तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं